पाचशे बाबांचा मुद्दाम सांगताना ऑफिसरमध्ये एकच गोष्ट सांगली की 20 वर्षा पहिली आपल्या तकलेतून ही आयडिया आयली म्हणून आणि आम्ही उलयताना तेच उलयताले की तुम्ही जर गोंयांत जर तितल्यो स्किमी आसात गरिबां खातीर म्हणा आमच्या सगळ्या बरे भाव भयणांचे वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसात तशें तुम्ही खंयच्याय ह्या देशा भितर खंयच्याय स्टेटी भितर वचात तुमकां अश्यो स्किमी खंयच पळोवपाक मेळपाचें ना. तर ह्या खरेंच एक गोष्ट मानपाची की गोंयचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात बरेचशे MLAs आसूं म्हणा त्याच प्रमाणे तुमचे जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे पंच आसात तुमचे कावन्सिलर आसात ते सगळे काम करतात म्हणजे लोकां पर्यंत स्किमी पावतात हे खरेंच एप्रिशिएट करण्यासारखी गोष्ट आसा. आणि आयज ते सांगताले की 5 वर्षां पयलीं 50 सिलिंडर दिल्ले गेले मागच्या वर्सा 15 दिल्ले गेले ह्या वेळा आता 17 दिल्ले वचत आसात आणि जेंका कोणाक गरज आसा तांणी मुद्दाम आता मुद्दाम पंचायत हांव मुद्दाम म्हणत आसा की आनी कोणाक गरज आसा जाल्यार मुद्दाम ह्या स्किमीचे अंडर घेवचे. तातूंत भितर 2 भाग आसात. एक भाग आसा की तुमी ते शिकून घेवपाक जाय की बाबा गॅस चालू उरपाक जायना चुकून समजा जर तो गॅस चालू उरलो आनी खंय तरी बरें वायट कितें कोणी सांगूंक शकना केन्ना आग लागूंक शकता घराक ही समजून घेवप सामकें गरजेचें. म्हणजे फंक्शन सोंपल्या नंतर तुम्ही सगळ्यांनी मुद्दाम थोडा टायम काढून बाग जो विरोध करता आयले आसात तांचे कडेन जरा समजून घ्या की कशे वापरले वतात आणि ज्यो गव्हर्मेंट वेगवेगळे स्किमी तुमच्या लोकां पर्यंत पावयता हाच्या बद्दल हांव मनापासून ह्या सगळ्या पंचांचो आभारी आसा की तांणी आपले रिप्रेझेंटेशन दाखयतात आणि हे बरें काम करतात.